बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. कीर्तन 27 14 बोल सांगता सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर रावू आणि तुझे काळीज धैर्य घेऊ. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. बोपोय सक्रामेंताच्या आराधनाक आम्ही तयार जाता आसतना आमच्या सर्वेस्परात विश्वास आम्ही थीर करया आणि गावया गीत स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. मुंड्या रुपार लिपोन आसनवलाय सक्रामेंतांत राखून असाय. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ए 10 पान संको 25 पेज 25 ए 10. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. उंड्यारू लिपोन रावलाय सक्रामेंता राखून असाय. उण्या रुपार लिपोन रावलाय सक्रामेंतान राखून असाय. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. आमच्या जिने पयनार आमकां संगात दिवचे आमच्या सोम्या, आमच्या कष्ट अनवरांत आमकां सांबाळून व्हरचे आमच्या सोम्या. तुका आमी नमान करता, तुका आमी वंदन करता. आमचे बसोत या बोपोय सक्रामेंतांत तूं हजर जालाय. तुका आमचो मान आमी बगयता. जिनिये पयना सांगात दिताय, कस्तान वारा सांबाळ व्हरताय. जिणिये पैनार सांगातीताय, कष्टान वारांत सांबाळवताय. अंकारांत तूं दिवो जाताय, अज्ञानांक तूं जानवाय दिताय. अंकारांत तूं दिवो जाताय, अज्ञानांक तूं जानवाय दिताय. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. दुलोब जेजू वंदन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. पवित्र सक्रामेंतांत आमचे पासोत हजर जाल्ले आमच्या सोम्या
ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर जावन तूं आमचो भावार्थ पळयताय. आम्हा हर एकल्यांचेर तुजी खाकुलतेची नदर तूं घालताय. भावार्थान तुजे सरशी आमकां येवचे भाग्य फाव करताय. आमच्या जिवितांत तुजो सांगात तूं आमकां दिताय. सोमया तोमासाचो भावार्थ तुवें पळयलोय आनी ताका तुवें सांगलें तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय नेंगी. पळयनासतना सत मानतात ते कितले भागी. सोमया ह्या बोबोय सक्रामेंतांत उंड्या रुपार हजर जाल्ल्या तुका वळखून घेवन तुका आमचो राय आनी धनी म्हूण स्विकार करून आमचो सोडवणदार म्हूण वळखून घेवन ह्या रादान करूंक आज तूं आमकां फोव करताय. एक वर्तें भाग तुवें आमकां दिलाय. त्या रिगाराचो भावार्थ सोमया तुवें पळयलोय आनी म्हळें पुता तुजी पातकां बोगसालीं. वय सोमया भावार्थान तुजे सरशी येवन आमचे पातकां वळखून घेतल्या वेळार हर एका पातकांचे बॉक्सांनी तूं आमकां दिताय. तुजे सरशी आयल्या त्या खोडकाराक ताचेर सुरसुरे बघून तुवें म्हळें हांव कुशी व्हरतां आनी थळ जा. तुवें कुशी वेल्यार म्हाका नितळ करूंक तुका जाता म्हूण ताणें ताचो भावार्थ उसारता आसतना सोम्या तुवें म्हळें हांव कुशी व्हरतां आनी थळ जा. रक्तस्रावान आसलेल्या त्या स्त्रियेक तुवें म्हळें सोम्या तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरो केली. उदकाचेर चलोन वेताना मेल्ले म्हणून भियेल्ल्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें सोम्या हौस तो भियेनाकात, हौस तो भियेनाकात. त्या कानान घालन स्त्रियेचो भावार्थ पळोवन तिच्या धुवेक सोम्या तुवें गूण केली. हर एकला ते सोम्या तुवें भावार्थ पळयलोय. आज आमचे तुजी नदर तूं घालून आसाय सोम्या. भावार्थान तुजे लागीं सरिल्ल्या आमकां तूं पळोवन आसाय. आनी ह्या खातीर सोम्या आमी भावार्थान तुका उलो मारूंक आशेत हांव. आमची जबाब सोम्या तुका आमी उलो मारता. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू देवाच्या पुता सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू आमच्या सोडवणदारा सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू पिडेस्तांच्या वैजा सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू रडतल्यांच्या बुजोंदारा सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू मेल्ल्यांक जिवीत दितल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू केप्प्यांक आयकाशें केल्ल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू कुरड्यांक दिश्ट दिल्ल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू देवसराक धांवडायिल्ल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू एकसुऱ्यांक सांगात दिल्ल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू लोकांचो भावार्थ पळोवन अजाप जाल्ल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू हेरांचो भावार्थ पळोवन पिडेस्तांक बरें केल्ल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हज्या कश्टांनी म्हाका आदार दिवच्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हाका राखोन व्हरतल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हजी पिडा गूण करतल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू कश्टान तुका उलो मारूंक शिकयतल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू हांवें मागिल्लें म्हाका दितल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हजी दुखां पुसतल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हज्या कामांनी म्हाका जैत दितल्या सोम्या तुका आमी उलो मारता.
जेजू म्हज्या कुटुंबाच्यांक आदार जातल्या. सम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हाका दुखयल्ल्यांक बोगसूंक शिकयल्ल्या. सम्या तुका आमी उलो मारता. सोम्याक आमी उलो मारया. भावार्थान ताका आमी उलो मारया. कित्याक तोच आमचो आसरो जावन आसा. तो आमचो आदार जावन आसा. ताचे विने आमकां कोणूच ना म्हूण आमी वळखून घेवया. गवनी कन्नಡ ಗೀತೆ ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ येसय्या ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ येसय्या. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको G52 पान संको 129 पेज 129 G52. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ येसय्या ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ येसय्या ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ येसय्या. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ येसय्या ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ येसय्या. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ येसय्या ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ येसय्या. तुका साध्य म्हणले सोम्या कितेंच ना. हर एक तुका साध्य. येदोळ पर्यंत तुवें म्हाका चलोवन व्हेलाय. म्हज्या मुखल्या जिवितांत तूंच म्हाका चलोवन व्हरताय. ह्या भावार्थान सोम्या हांव तुका उलो मारता. ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಸರ್ ನೀನೇನಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಸರ್ ನೀನೇನಯ್ಯ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ येसय्या ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ येसय्या. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ येसय्या ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ येसय्या. म्हज्या कश्टा वेळार म्हाका सगळ्यांत दिवच्या म्हज्या सोम्या. म्हजे सकट दुखां पुसच्या म्हज्या सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी म्हाका राखून सांबाळून व्हरच्या म्हज्या सोम्या. तुका उलो मारता. भावार्थान तुका उलो मारता. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದೊಳು. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದೊಳು. ನನ್ನ ಕಾಯುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀನೇನಯ್ಯ. ನನ್ನ ಕಾಯುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀನೇನಯ್ಯ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ येसय्या ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ येसय्या. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ येसय्या ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ येसय्या. सोम्या तुजो मोग व्हरतो. त्या तुज्या मोगांत हांव सदांच रावूंक आशेता. तुज्या सावळेन सोम्या हांव जिवूंक आशेता. तूंच म्हजो बरो घोवळी सोम्या.
पाशवा सरावा सरशी मगा तो आपण वरथाय नितळ उदका शे मखा तू मुझे थान बगैदाय कितेंच म्हज्या जिवितांत तूं उणें जावं सोडिनाय सोम्या तुका उलो मारता ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಾಕು ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಬದುಕುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಾಕು ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಬದುಕುವೆನು ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನನ್ನ ಕುರುಬನೇ ಯೆಹೋವರು ನೀನೇ ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನನ್ನ ಕುರುಬನೇ ಯೆಹೋವರು ನೀನೇ ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हर एकलो भावार्थी देवाक भेटिल्लो अनुभव सोडता. भावार्थान आमी सोम्या सरशेत आसतना आमी सोम्याक भेटता. नव्या सोल्यांत आमकां असले सबार दृश्टांत पळोवंक मेळटात. पयत पुस्तक मुक्तेगन वाचता आसतना थंयसर सगळी रात वावर कोण कांयच मासली मेळनातल्या वेळार जेजूच्या उतरांचेर पातयेवन शीस झाडां देंवयतात. मासल्यांची ती रास पळोवन पेद्रू जेजूची वळख धरता आनी सांगता, म्हजे सरसलो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस. तो रोमी शतापती सोम्याक सांगता, तुवें म्हज्या पाक्या भितर येवंक हांव योग्य न्हय, पूण एक उतर मात्र तुवें सांगल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. तोमासाक जीवन जेजूक आपल्या दोळ्यांनी पळोवंक सुरवेर अवकाश मेळो नातलो वेळार उपरांत परत जेजू ताका मेळोवंक आयलो आनी तोमास भावार्थान म्हणालो, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. देवसार लागल्या भुरग्याचो बापूय जेजूच्या उतरांक जाप दिवन म्हणटा, सतमंत हांव धनिया, म्हजो अविश्वास पयस करूंक तूंच म्हाका आदार दी. मोगाच्या भावनो भयणीनो, सोम्या सरशी आमी येता आसतना सोमी आमकां मेळटा. जेजूच्या शिसांक आनी हेर सबारांक जेजू भेटलो. आजोच जेजू ह्या बापूय एवकरिस्तांत उंड्या रुपार पवित्र सक्रामेंतांत आमचे खातीर आयला, आमकां तो भेटोवंक आयला. आमी ताचे संगी सदांच रावोंक आशेता. आमी ताचे कृपेन जियोंक आशेता. तर कशें शिसांनी उलो मारलो सोम्याक, तशें आमी आज सोम्याक उलो मारया. सोम्या, सडय आमचो भावार्थ म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. तुमची जवाब, सोम्या सडय आमचो भावार्थ. सोम्या सडय आमचो भावार्थ.
पवित्र पुस्तकाची रूस आमी धरूंक सम्या सडय आमचो बोवार्थ आमची पातकी खोटी जिनी सांडूंक सम्या सडय आमचो बोवार्थ आमच्या जिणयेंत कश्ट खुरीस मेळतना ते कुशेन वबोवंक सम्या सडय आमचो बोवार्थ आमच्या जिवितांत पिडा शिडा समस्या उदेतना तुजेर फात्येनी आमी दवरूंक सम्या सडय आमचो बोवार्थ आमकां विविध तरांचे पितीसपणां आदारूंक थाळण्यो येता आसतना सम्या सडय आमचो बोवार्थ भवार्थाचे साली थावन आमी पयस वेताना सम्या सडय आमचो बोवार्थ आमच्या मालगाड्यांक मान गौरव दिवंक आमी फाटी सरतना सम्या सडय आमचो बोवार्थ सर्व क्रिस्तवांनी एकवटान मायेमोगान जियोंक सम्या सडय आमचो बोवार्थ सर लोकान भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान वाडोवंक सम्या सडय आमचो बोवार्थ पवित्र सभेच्या वावरांत तुजो बळादीक हात पळोवंक सम्या सडय आमचो बोवार्थ इकडे भर मौनपणी आमी समे लागीं मागया. आमच्या काळजान सबारत रेग आसा ते आसात आमचे गरजो आसा ते सक्कड ह्या वेळार सम्या समोर आमी दवरया. आमच्या मदें जल्म दिवस आचरण करचे आमच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक जावन आज आमी अर्गां दिता. आज जल्म दिवस आचरण करतात. 16 वर्सां जल्म दिवस मेल्ड्रिया डिसोजा कटपाडी तावन 6 वर्सांचो जल्म दिवस आग्नेस डिसोजा जल्म दिवस आचरण करता. राहुल कार्डोजा ऑन्टारियो कॅनडा तावन 70 वर्सां जल्म दिवस डोरीन पिरेरा तशेंच आज जल्म दिवस आचरण करता आविल डिमेल्लो हांचे पासत आज धन्यदेवाक आमी अर्गां दिता आसतना आज काजराचो दीस संभ्रमतात सोनिया आनी आश्विन मुलुंडू तशेंच सुनीता आनी सिल्वेस्टर डिकॉस्टा 25 वर्सांचो काजर जिविता पासत मुंबय तावन ते अर्गां पठयतात. तशेंच थॉमस आनी झिटा डिसोजा आज धन्यदेव अर्गां पठयतात तांच्या काजर जिविताच्या एनिवर्सरीच्या वेळार हांचे सगळे मेळून आमी धन्यदेवाक आज अर्गां दिता. देवाची विस्तार आशिर्वादाय आमच्या भाव भयणीचेर आज आमी मागता. सभास जनांगसर आमकां अर्गां दिवंक शकलेले आसा तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवान उतरल्या सर कृपे देण्या पासत देवान उतरल्या सर आशिर्वादा पासत आज प्रत्येक जावन अर्गां दितात. वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस बेंगलोर तावन ग्लेन आनी रुबिना फेर्नांडीस तांच्या काजरा जिविता पासत अर्गां दितात. सुमित्रा अर्गां दिता. हानेहल्ली बारकूर तावन फ्लाविया आल्वा अर्गां पठयता मोडबेळे तावन. रेशल रविना लोबो ब्रह्मावार तावन मार्थस आनी डॉली अर्गां पठयतात. सिरसे तावन फेबियन नोरोना अर्गां दिता सरबरापणा पासत सिरसे तावन. एंटनी रॉड्रिगस आनी कुटुंब अर्गां पठयतात पियूस नगर तावन. जेसी डिसोजा आनी कुटुंब अर्गां दितात सेफ डिलिव्हरी जाल्ल्या पासत. जोसेफ आमीन वसाई तावन अर्गां दितात. तशेंच प्रिमा ज्योती बेन्नीस म्हणल्यार सर बेसांवा पासत धन्यदेवाक अर्गां पठयतात. तांचे सगळे मेळोवन आमी देवाक अर्गां दिवया. आमच्याय कुटुंबा जिवितांत आमी हर एकल्यांचेर देवान उतरल्या सर आशिर्वादां पासत अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सभास जनांनी तांच्या विविध तेसांवा पासत आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा तांचो आमी उडास करया. आज प्रत्येक जावन बऱ्या भलायके पासत आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. वारेन रुहान डिमेल्लो आबुधाबी तावन ताच्या तेसांवा पासत आमी मागया. तशेंच कुटुंबाच्या तेसांवा पासत आज मागोवंक सांगलेलें आसा. वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस बेंगलोर तावन. एमिल्डा सल्डाना बऱ्या भलायके पासत मागणी आसा. डोनाल्ड डिसोजा डेस्मंड फोन्सेगाच्या तेसांवा पासत आज ताणें मागोवंक सांगलेलें आसा.
मागे आमी जेफ्रीना जॉर्ज फर्नांडीस बऱ्या फुडारा पासत तो मागणे जातात. रेजिना आनी विक्टर गोम्स बडकालतावनू बऱ्या रिजल्ट येवच्या पासत LLB एग्जामांत बरे फलितांश येवच्या पासत. तशेंच प्रीतन करवालो मागणे सारता बऱ्या भलायके पासत बरें काम मेळच्या पासत कुंदापूर टावन. तशेंच आल्स्टन डायस कुटुंबाच्या आसत आसा पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. हांचे सगळे आमकां कोणें मागोवंक सांगला मागणे आमी बसयल्ले आसा. तांचोय उडास करून तांकां सोमेस्तांक आज सोम्या समोर आमी दवरया. आयकमचे प्रार्थन येसोम्या. आयकमचे प्रार्थन येसोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्या सो आमी उडास करया. तांच्या पासत प्रत्येक जावन आज आमी मागया. आज प्रत्येक जावन हांगासर आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. पुलगतींतल्या सरात्म्या पासत सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट. तशेंच आज आमी मागता देवादीन जोवन्ना आनी फ्रांसीस क्वाड्रस मुलुंडू. मागता आमी देवादीन लेवीस कुटुंबांतल्या सौर सन्या पासत लेतिशिया लुईस पेदरावड तावनू मागोवंक सांगलेलें आसा. मागता आमी देवादीन आल्फोन्सो आनी बेनेडिक्टा किन्निगोळी आनी डिसोजा फॅमिलींत सरल्या समेस्ता पासत आमी मागता. तशेंच मागता आमी देवादीन आल्बर्ट आनी मेरी डायस ताल्लूरू. देवादीन पौलीन रॉबर्ट आनी फ्रेडरिक सल्डाना मुदरंगडी. देवादीन मार्सेल आनी ब्रिजिट लोबो पेरमानूरू. लीना आज मागोवंक ताणें सांगलेलें आसा. देवादीन जमशेद गुजदर. तशेंच देवादीन आमी जाल्यार लॉरेन्स डिसोजा हाचे पासत आमी मागता उडपी टावन. मागता आमी देवादीन क्लारा आनी एंटनी लोबो. देवादीन राशल लोबो एयाडी. देवादीन स्टॅनी आनी नॉर्मा फर्नांडीस. देवादीन इग्नेशियस आनी एंजेलिन डिसोजा. मागता आमी देवादीन जोसेफ अब्रेयो तिसऱ्या वर्साचो ताचे वर्साचो उडास आज आमी काडून मागता. तशेंच देवादीन एलिझा आनी जॉन लोबो आनी देवादीन थॉमस क्रास्ता हाचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक सोम्या समोर आमी दवरया. ससनसो विशय तांकां आमी मागया. ससनसो विशय दितांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश संजय फंकोदी समाधानांत विशय घेवन दी. आमेन. सरल्या सोमेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे बेसांव आमी स्वीकार करया. जमलें सोम्या मंदिरांत तुज्या अर्गा दिवसन उपकारांक तुज्या गितां गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटोवन तुका वंदिता दिनपणी आज तुका हसिता दयामया तुझी नियता पातकी जिणी बगोस म्हूण मागता आदार करपा बेसांव वाशेता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमच्या सवे आसू. मगच्या भावानो बहिणीनो, आज पवित्र सभा भगवंतू आगाता अंकवार आणि रक्त साक्षीन याचे स्मरण करता. तिसऱ्या शतमानांत बोलान प्रायर मार्तेरपणाचे एक भाग मेळ्ळी. सांतीन जावन आसा 21 वर्सां प्रायर तिका मार्तेरपणाचे भाग फावो जाले. तिचे बुवापुरबायचे एक मागणे तिने सदांच मागचे आसले. पवित्र सभा आमच्या मुखार दवरता. तिने मागचे आसले, जेजू क्रिस्ता सर्वांच्या सोम्या तूं म्हजें काळीज पळयताय, म्हजी आशा तूं जाणाय. हांव तुजींस, हांव तुजी शेळी, देवसराचे जैत व्हरूंक म्हाका फावो कर. सोम्या लागीं लागशिल्लो गुडायसो संबंद दवरून ल्हान प्रायरस ते जिवंक आशिल्ली. त्या देखून कसले कस सोसूंक तिका मेळ्ळे जाल्यार ते तिणें खुशयेन सोंसले. दोनी वेळार तिणें धैर्य सांडूना सोम्या तेय ती ती रावली आनी भावार्थाची वर्ती देख तिणें आमकां दिलेली आसा. आज ह्या संतनीक आमी मान करता आसतना तिच्या बरी आमी भावार्थांत सदांच थीर रावून सोम्या ते एक सावन रावूंक आमकां गरज आसलो आदार ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागून घेवया. हें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन भेटोवच्याक देवा विरोध पेला विरोध आदारली पातकां कितें आमचे ते आसात. जावं चिंतना शब्दान या करणेन ते वळखून घेवया. बोक्साने मागया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोद भगेव सदांच अंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मोगा खातीर अंकवारपण सांबाळून रक्त साक्षीपणाचो मुकुट जोडूंक तुज्या सक्त भुरग्यांक तूं फावो करताय. तुज्या अंकवारी भाग्यवंत आगाताचो आमी आज वार्षिक संभ्रम करता. कस्टाड कळेचेर जैत व्हरून आनी निश्कळपण सांबाळून मरापर्यंत खऱ्या भावार्थान ती थीर रावली. तिची देख घेवन आनी तिच्या विनवणेच्या आदारान निर्मळपण सांबाळूंक आनी शेवट पर्यंत तुका विश्वासी रावून तुजी आनी आमच्या पेलाची सेवा करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय, पूण तुमचे रगत वाळता पर्यंत झुजोंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना. आपले पूत कशें देवान तुमचे लागीं उलयलेली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे. म्हज्या पुता, सर्वेस्पर तुका तीद दितना ताका चीत दिवंक सुका नाका. तो तुका बेश्टायतना तुजें धैर्य सांडी नाका. कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक हाडटा. कश्ट
तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हण येत. देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरीच लेखता. आपल्या बापायचे मार खायनासतना समावाटेक आयिल्लो पूत कोण? शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता जाल्या शिवाय संतोषाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेज जाल्ल्यांक ती समाधानाचे आनी नितीचे फळाभरीत जिवीत जोडून दिता. ह्या पासत पुरो जावन गळतात ते तुमचे हात उबारून धरा आनी कामतात ते तुमचे पाय थीर सांबाळा. तुमी समकातात ती वाट नीट करा. अशें तुमचे मडकर पाय आड पडन जावं बगार ते साफ गूण जावं. सकडा लागीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवान जावंक सदां तवळ मात्र सम्याक तुमी पळोवंक शकतल्यात. देवाची कृपा तुमचे मदें कोणाक सुखाना जायशे सत्राय करा. तुमचे मदें विकाचे पाळ पाले नाशें आनी ताच्या विकासो वसो सगळे सभेंत विस्तार नाशें जागृत रावा. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आपली भक्त करतल्यातय सर्वस्पराचो मोग ससनात थावन ससनाक बाळता. आपली भक्त करतल्यातय सर्वस्पराचो मोग ससनात थावन ससनाक बाळता. आत्म्या म्हज्या सर्वस्पराक हरशी, जिवा म्हज्या ताचे पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वस्पराक वाखण आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरूं नाका. आपली भक्त करतल्यातय सर्वस्पराचो मोग ससनात थावन ससनाक बाळता. जसो बापय आपल्या भुरग्याचेर कानवाळायेन वागयता तसोच सर्वस्पर आपले भक्त करतल्यांक दया दाखयता. आमकां कित्याची रचल्यात तें तो बरें जाणा. आमी फकत धूळ माती म्हूण ताका उडास आसा. आपली भक्त करतल्यांतय सर्वस्पराचो मोग ससनात थावन ससनाक बाळता. पूण आपली भक्त करतल्यांतय सर्वस्पराचो मोग ससनात थावन ससनाक बाळता. तसो सल्लो सांबाळतल्यातय आनी ताचे नियम सत्रेन पाळतल्यातय ताची दया माया संततेचे संततेक उरता. आपली भक्त करतल्यांतय सर्वस्पराचो मोग ससनात थावन ससनाक बाळता. Alleluia, 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 alleluia. म्हजे बोखरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव ताका वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू थंयसो भायर सरन आपल्या शिशा सांगता आपल्या स्वंत गांवाक फाटीं आयलो. सबाताचो दीस येतस तो सिनेगोगांत शिकोवंक लागलो. ताची शिकवण आयकल्ले सवार जण अजाप जावन म्हणाले, हे सगळें हाका खंयचें आयलें? हाका दिल्या ती जणवाय कसली जावयेत आनी हाच्या हातांनी असलें अचर्यां घडटात तें कशें? हो मरयेचो पूत, एक सुतारी न्हय गे? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदाचो आनी सिमांचो हो भाव न्हय गे? आनी हाच्यो भयणी हांगाच आमच्या शेजारा आसात न्हय? अशें ताचे विशांत कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुसपडले. थवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो,
प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुखाना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत, स्वंत घरांत आनी आपल्या सैरंदर्यामध्ये तो बिलकुल मेळना. थोड्या पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बरी केल्ली सोडल्यार हेर कसलीच असर्यां थंय करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो. उपरांत भोंवतणींच्या हळ्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. सोम्या जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, हिंदेंत एक सांगणी आसा, घर की मुर्गी दाल बराबर म्हणून. म्हणजे घरा पोसले ते कुंकड ते एक सादें जावन आसा. भायलें खाण भायलें आमकां सरुचीक जाता, घरचें खाण सादें जाता. आज जेजू की तसलोच एक अणभव जालो. ताच्याच स्वंत गांवांत तो आयिल्ल्या वेळार, नाजराक तो आयिल्ल्या वेळार थंयसर जशें ताका हेरां कडेन स्विकार केल्लें त्या रितीन तसलो एक स्वागत ताका थंयसर मेळोंक ना. एका तराची निराकरणी ताका जाली. ताका देखून देवाचें उतर आमकां सांगतात, जेजू तांचो बेविश्वास पळोवन अजाप जालो म्हणून. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू ताका निराकरणी मेळ्ळी म्हणल्या खातीर वगोस बसोवना. ताचें काम तो मुंदरसून गेलो. भोंवतणीच्या हळ्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. आमच्या जिवितांत सबारपोटी आमकां सकाळतावन एकच लेखाचो सहकार मेळना. कितें बरों करूंक वता आसतना विविध तरांचे अडखळी येतात. थोडेपटी संपूर्ण तरान बऱ्या रितीन मुखार वचूंक साध्य जायना. आनी ह्या संदर्भार आमी धैर्य सांडूंक नजो. आमी धैर्यान मुखार वचची गरज आसा. पूण जेजू आमकां शिकयता. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें जाल्यार हेब्रेव बरयल्ल्या पत्रांत तो संदेश आमकां मेळटा. थंयसर 17 एक दिता. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार, देवाची कृपा तुमचे मदें कोणाकच सुखाना जायशें 17 करा म्हणून. सबारपोटी आमी देवाची ती कृपा होकडावन कान घेता. हांव देवाची विशेष कृपा आमच्या जिवितांत सदांच आसा, ती आमी स्विकार करची गरज आसा. ती आमी होकडावन करूं नजो. ती सुखान आसतना बरें आमी पळय जाय. आनी तेच जेजू आमकां शिकयता. कश्ट तुमच्या तरणाटपणाचो वांटो जावन आसा म्हणून आयचे पयलो वाचप आमकां सांगता. कश्ट येतात वय, पूण ताच्या मुखांतर आमी बरी तरबती जोडून जिवितांत मुखार वचोंक आमकां अवकाश मेळटा. तर हे सत आमी आज वळखून घेवया आनी सोम्या बरी सदांच आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देवाचेर आमचो विश्वास थीर करून ताच्या योजना खाला तिमान घालूंक फुडें सरूंक आज प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार कृपा आमी जोडून घेवया. C48, page 116. भेटयता ही काणीक बापा उंड्या वायनाची, भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची. काणिका संगी भेटयता तिणी ही आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणीक ही आमची, मोगाचो उपकार सावन तुका भेटोवची. सगींच्या देण्यांनी भरजिणी आमची, कृपा दी जियेवच्याक जिणी मोगाची. म्हज्या बाबानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोबे आमच्या सर्व त्या सावांनी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदाद बापाक
मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, आमी तुका भेटयता त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ह्या गुटांत तुज्या पुताच्या कश्टा मरणांत तूं आमकां वांटो दिताय आनी ह्या बलिदानाचे बळ जावन बगेवंत आगाता तुज्या दर्यादेक रक्षसाक्षिणीन कुसाच्या वाटेन जेजूचो पाटलाव केलो. आमी भक्तीन वो यज्ञ भेटोवन धीरान तेस्त कुर्साच्या वाटेन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां तुजी कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक आमी दीन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळेने सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. बगेवंत आगाता तुज्या रक्त साक्षीणेन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत व्हरोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या पोरी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट्ट करताय आनी अशें आमच्या सक्त कायेंत जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूता संगाती आमी पृथ्वे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबारासो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवान उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय 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 जय, उसगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय, उसगी तुका जय 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 जय, उसगी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्यां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले
तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. हांव क्वार मरये देवाचे माये सांगती, भगवंत धर्मदुतां आनी सर्वकाळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडो दिनाका, पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नान वरांतले आमकां दुनिवार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान नत्रेक आमकां सर वायटांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आमकां तुका सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसल्या भावार्थाचेर, तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान दिने एकवटान सांबाळ. जो जेता राज वर्सलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मग असो करतो जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी शेकतांव. आमचे ते जरते आनी कास्ताडी न जावं, पण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मतीक भलायकी आनी विकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पसोत संवसार येवन खुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तो. इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या त्यो म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण जेवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. ये म्हज्या काळजान स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता. ये वेगी ये म्हण लालेवन मागता. ये तूं सोम्या परता. तुजे घरी येवन पावला. काळजा दर उगडून रावला. रास्तून करया पिडारा. निवास कर म्हज्या घरा.
निवास कर म्हज्या घरांत. सका म्हजो फाटलाव करूंक खुशी आसात आनी आपणाकच पाठ करची, आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें म्हणटा सोमी. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, बगेवन आगाता तुज्या बगेवन रक्त साक्षीनेन साक्षीनेक तुवें तुज्या सेवेंत विश्वासी आनी कश्टा मरणान जायते वोंद केली. आमी सेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी जायते वोंद कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. सरपोत वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जिणयेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनाने. एकसुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय, ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका बगाना. सोम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात, ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. जिणयेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनाने. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या तुस्पानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमेन. मोगाच्या भावनो भयणीनो, तुमकां समेस्तांक एक बरी खबर हांव दिवंक आशेतां. दैवीक उलो रितीर मंदिरांत आमी हांगासर विविध कार्यक्रमां कितें मांडून हाडटा ती आमच्या वेबसायटी मुखार तुमकां येदोळ पर्यंत मेळून आसली. आनी सभास जाणां तुमचें रजिस्ट्रेशन जावं या मिसा जावं कितेंय विनवण्यांनी करूंक आसा ते वेबसायटी मुखार तुमी आमकां दिवन आशिल्ल्यात. टॅक्नॉलॉजी वाडोवन येता आसतना आमी मुखार वचोंक आसा आनी ह्या दृश्टेन आमचें जिवीत आनीकय सुलभायेचें जावचें पासत आमकां टॅक्नॉलॉजी आदार जावन आसा. ह्या खातीर आमी दैवीक लोरितेर मंदिराचें एक ॲप तयार केलेलें आसा आनी ह्या ॲपा मुखांतर तुमकां तुमचे सक्कड आध्यात्मीक कामां कितें आसात दैवीक लोरितेर मंदिरां जावचें तांतूं भागीदार जावंक व्हरतो अवकाश आसा. गुगल प्ले स्टोरार वचून तुमी थंयसर तें ॲप डावनलोड करूंक आसा. तुमकां OTP येता त्या मुखांतर तुमच्या फोनांत ते रेजिस्टर केल्ल्या मुखांत हर एक सुलभायेन तुमची कामां जावं ते मिसा दिवंक या रितीरेक रजिस्ट्रेशन करूंक या विविध खंयचे सकट कार्यक्रम आसा हांगासर ते जाणा जावंक महेज सोडूंक विविध रितीन तुमकां भाग घेवंक त्या मुखांतर साध्य जाता. त्या देखून तुमकां सगळ्यांक हांवें उलो दिवंक जावन आसा. हें ॲप तुमी डावनलोड करात आनी हांगासर जावच्या सर्व ह्या कार्यक्रमांत व्हरता रितीन भागीदार जावंक तुमकां अवकाश मेळटलो. तुमकां सुमेस्तांक हांव बरें मागतां. देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमच्या कुटुंबाचेर मागतां. सुमेस्तांक देव बरें करूं.